मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर सुरवेक हेडलायन्स। इंग्लिश शाळा खातीर भाषा मंडळाकडेन अर्ज अजूनय काय वाठारांनी दिल मांगे मोर। कोंकणी खातीर परवानगी घेवन इंग्लिश शिकल्यार करतलो कारवाय, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान। मोडून उडयत आडमेळी हाडपी शिरदोन दर्यावेळेवयले कंपाऊंड वॉल, मागला शिरदोनकारांनी। विश्वासात घेतले बगर केला काम, पंचायतीन कॉन्ट्रॅक्टराचेर करची कारवाय, मागला आमदार विरेश बोरकारान। रेड बुल तळावली पंगडाचे दवर्लीच्या सेंट क्रॉस बॉयजांचेर जैत, टाय ब्रेकरावरवी हारायलो 4-3 गोल फरकान। तळावली खेळामळार जाली फुटबॉल सर्त। फुडल्या 5 दिसांनी केरळात पावसाळो सुरू, सप्तका उपरांत गोंयांत लायतलो हजेरी, हवामान विभागाचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। इंग्लिश माध्यमाच्या नव्या मुळाव्या शाळांक परवानगी दिवचे नात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खणखणीत उतरांनी सांगला। कोंकणी माध्यमाचे शाळे खातीर परवानगी घेवन इंग्लिश शिकयल्यार अशा शाळांचेर कारवाय करतलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला। गोंयांतल्या इंग्लिश माध्यमाच्या मुळाव्या शाळांक परवानगी दिवपाचे टाळचे अशें कोंकणी भाशा मंडळान राज्याचो शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या। भाशा मंडळ म्हणटा नव्यो इंग्लिश माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचे यत्न सुरू आशिल्ल्याचे नदरेक येता। अशे तरेचे यत्न गोंयांतले शिक्षण वेवस्थेक घातक थारू येतात आनी ते खपोवन घेवचे नात अशें म्हटलां। आदी आयकुया भाशा मंडळाचे मागणे। काही दिस फाटी आमच्या लक्षात आयले की कांय शिक्षणीक संस्था ज्यो आसात त्यो गोंयांत इंग्लिशींतल्यान मुळाव्यो शाळा सुरू करपाक सोदतात आणि अशा तरेच्या एका शाळेचे नो ऑब्जेक्शन दिवपा खातीर आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या शाळे कडेन एप्लिकेशन आयलें, कारण ती शाळा आमच्या रेडियसांत पडटा। आणि परत एक फावट आमच्या लक्षात आयलें की गोंयान इंग्लिश माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा सुरू करपाचो प्रयत्न परत एक फावट सुरू जाला। म्हणजे हाज्याय पयलीं हो प्रयत्न जायत आसा आणि आमी ताका विरोध करत आसा, पूण आतां परत एक फावट हे सुरू जाल्ल्यान आमी सरकाराक कळीत करूंक सोदतात आणि आमी तांकां रितसर पत्र करून कळीत केलां की अशा तरेच्यो इंग्लिश मुळाव्यो शाळा गोंय सरकारान गोंयांत सुरू करच्यो न्हय। 2014 वर्सा गोंय सरकारान जे धोरण जाहीर केलें, मायभास धोरण किंवा माध्यम धोरण, तातूंत तेन्नाचे मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी खूप स्पष्टपणान सांगिल्लें की आपूण कसल्याच नव्या इंग्लिश माध्यमांच्या मुळाव्या शाळांक परवानगी दिवचो ना हाच्या मुखार म्हणून, आणि तेंच तत्व गोंय सरकार ताच्या उपरांतूय मानून घेत आयला। म्हणजे जेन्ना जेन्ना वेळोवेळ सरकाराक विचारला, पत्रकारांनी विचारला आसत किंवा आमी विचारला की तुम्ही अशा तरेच्या शाळांक परवानगी दितले काय ना, तेन्ना सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी, म्हाका याद आसा पार्सेकार बाब जावं किंवा ताच्या उपरांतचे प्रमोद बाब जावं, तांणी सदांच सांगला की आमी दिवचे ना। अशें आसतनाय बी अशा एका शाळेचे नो ऑब्जेक्शन आमच्या कडेन येवप हाजोच अर्थ खंय तरी शिक्षण खात्यान ते शाळा मानून घेतल्या अशें आमकां खंय तरी दिसलें, आणि त्या खातीर तातडीन आमी शिक्षण खातें, शिक्षण सचिवालय म्हणजे शिक्षण सचिव आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत जे स्वता शिक्षण मंत्री आसा तांकां आमी तातडीन पत्र बरयलें, जे पत्र आयज ऑलरेडी इनवर्ट जाल्लें आसा, आणि आमी तांच्या कडेन तुमच्याय माध्यमांतल्यान मागपाक सोदतात की उपकार करून अशा तरेच्यो इंग्लिश माध्यमांतल्यो मुळाव्यो शाळा गोंयांत तुमी सुरू करपाक परवानगी दिवची न्हय। आणि ह्या संदर्भात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक दिल्ले स्पष्टीकरण। कोंकणी भाशा म्हणून तुमकां पत्र बरयलां की कांय भागांनी इंग्रजी माध्यमांतल्यो शाळा मुळाव्यो इंग्रजी शाळा हांवें चॅक करूं ना। हांव ह्या दिसांचे म्हाका मेल हांवें सगळे चॅक करूंक पावूंक ना। तशें आसत जाल्यार तुमी लक्ष घालता। ऑफकोर्स तेंच्यांनी कोंकणी परमिशन घेवन जर इंग्लीश शिकयता आसत जाल्यार आमकां तेंचेर एक्शन घेवचीच पडटली। नव्या शाळांक परमिशन मेळचें ना इंग्लिशीन नव्या शाळांक परमिशन दिना आमी, ना दिना। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि भक्तीबाई बाळगी। लोकांक आडमेळी हाडपी शिरदोन दर्यावेळेवयले दोनूय कंपाऊंड वॉल काडून उडयात, सुवात आदी आसली तशी मेकळी करून दियात, शिरदोनकारांनी मागला। लोकांक आनी आमदाराक विश्वासात घेतले बगर बेकायदेशीर रितीन काम जाला, देखून पंचायतीन कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करची, आमदार विरेश बोरकारान मागला।
पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेऊन आमदार विरेश बोरकारान हे सुवातेचे इन्स्पेक्शन केले. शिरदोन दर्यादेगेर ट्युरिझमान ब्युटिफिकेशनाचे काम करपाक सुरवात केल्या. पण लोकांक तशेंच थळाव्या आमदाराक ह्या प्लॅना विशीं कांयच कल्पना दिली ना. प्लॅना भायल्यो गजाली थंय उब्यो जाल्यात देखून हो बोवाळ चल्ला. आदी आयकात थळाव्यांचे गाराणे. सेकंड दुसरो डिप्युटी सरपंच आहा ती दोगांय येवन तांकां सांगली तुमी भियो नाका आमी तुमकां एनओसी दिता म्हणून ऑलरेडी. मग तेन्ना खूंय हाली की हें करपाक तेणे तेका आतां प्रोशन घाललो तुम्ही मानून घेता काय म्हणून तुम्ही इनलिगल हें दिला म्हणून ते म्हणटा गोंवटी अशें तशें ते हालयता शुअर रिलेटली ते सांगो ना तेणे प्रोशन घाललो तेका मेवलो म्हणून आमकां तो येवना हिंगा तो येयना हिंगा असले मिटिंगेक भितरल्यान कामां पडटा सगळीं. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आनी तुमकां काय ओपन जालें तेच म्हणटा आमकां हर एक गांवच्या लोकांक सांबाळूंक जाय आहलो न्हू कितें प्रॉब्लेम कितें आहा तें सॉल्व करपाचें आहलें न्हू तेणी कितें. सो तुमकां आतां असो तुमचो गांव डिस्ट्रक्शन जाल्लो तुमी केन्नाच दिवचे ना करपाक दिवचे ना. सगळे एकठांय जावन करताले. पळय बाबा आतां सांगता आमी बांबोली वयताले फिशरमॅन आमी बांबोळी आख्खीच बीच ओपन आसली आयज ती बांबोली बंद जाल्या. मुखाराक ही बंद जावपाक शकता इल्लोसो लुगार उरला आमकां हो आमकां राखोंक जावं पूण आमी अपजाता हिंगा आमकां आनी व्हडलें ना. आनी दुसरें लोक खंयचो खंयचो येता म्हापशेचो पडवळ मडगांवचो लोक येता दोंगरे वयलो हिंगा बरें गाडयो येता आनी चॅकअप जाता आमी हिंगा फुड्यांतूच रावता केन्ना आमकां येयला इतली गाडी आसता आमकां भितर घालूंक मेळना. आनी असली दुर्गां आसत तर आमी खंय रस्त्यार दवरची पडली रोड ब्लॉक हें आज केन्ना जायना मुखाराक जावपाक शकता. त्या पासत आमी हांव मेजूंक आसा ही तिनूय दुर्गां काडची आनी आमकांय मातशें पिसफूल दवरचें आनी पिसफूल लोकांक घेवन दिवचें. आयज कितें जालां पळय सगळें डिस्कशन जावन तेणी अग्री केलां कितें जालां ते तुमी सहमत आहा काय म्हणटा. हय हय तेजेर agree आनी जालें न्हू, दुसरें हांव मागता जें इल्लिगल जालां तेणी तेजी चवकशी करची टुरिजमान ओ टुरिजमाचे पंचायतीन आनी कोण तो चोरता तेणी दाखोवन दिवचो कित्याक तो लिपोन आहा. कित्याक आतां आमी हिंगा येयलेले ते आमकां पंचायत प्लॅन दाखयनाहलो सेक्रेटरी बाबा तो म्हणटालो प्रोविजनल इज कम फायनल तो म्हणटा ना 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 मात तेणी टुरिजमान हाडून आमकां दाखयलो आनी आमी तेजेरूय डिस्कस करूंक ना व्हडलें कित्याक आमी जाणा तेजेर कितें कसलो पेज आहा पळय तो. लोकांचो डिमांड आसलो तो म्हणजे हे जे दोन्ही इल्लिगल कंपाऊंड वॉल बांधलेले आसा हे टोटल डेमोलिश करपाचे आनी काडपाचे म्हणून पण तरी पूण ते जाल्ले ना. आनी आयज जे आमचे लोकल पंचायत शिरगांव पारे पंचायत आसा तेंच्यांनी हे सायट इन्स्पेक्शन दवरलें आसा अलॉंग विथ टुरिजम डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयल्ले आसा. तांकां आमी विचारलें की ही दुर्गा तुमी बांदल्या ते आयज नाकारता ते म्हणटा आमच्यांनी बांदूंक ना. तांकां तेन्ना विचारलें की ही दुर्गा समज तुमी बांदूना कोणान बांदलेली आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की ही दोनूय दुर्गा बांदलेली आसा तो तेंचोच कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणेनूच बांदलेली आसा आनी तेणेन कॉन्ट्रॅक्टान कंप्लीट केल्ली आसा. सो आमी तांकां सांगलां पंचायतीन सांगलां की त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन बसोवपाक जाय कारण तांकां आमी जेन्ना आमी येवन वचून सांगलें की बाबा ही दुर्गा जी आसा एज पर अप्रूव्ड प्लॅन ती ना कित्याक अप्रूव्ड प्लॅनान जेन्ना आसता तेन्ना ते कंपाऊंड वॉल म्हणून मेन्शन करपाक जाय तो कंपाऊंड वॉलाचो डिजायन करपाक जाय. पण अशें जे टॅक्सपेयर मनी आसा तितूंच्यान खंय ना खंय हें इल्लिगलिटी घडपाक जायना मात ही घडलेली आसा आनी हेजो दबाव जो आसा हो खंय ना खंय दबावाचेर काम करता गव्हर्मेंट ऑफिसरूय दबावाचेर काम करता. गेले ते फावटी आमी सांगलेलें की गव्हर्मेंट ऑफिसरान दबावाचेर काम करपाचें न्हू गव्हर्मेंट ऑफिसरान जे लिगली आसा ते लिगल फॉर्मान तेंच्यान काम करपाक जाय एज पर अप्रूव्ड प्लॅन एज पर प्रोविजनल एनालिसीस वॉट एवर तुमकां कितें गावल्ली आसा त्या प्रमाणे करपाक जाय. सो हे आमी आतां तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा लोकलांनी सांगलां कितें कितें चेंजीस जावपाक जाय. स्टार्टींगची वॉल आसा तेयी मिन्स एंट्रन्स बीन येवपाक लागून लोकांचे हांगा खुबशे लोक येता शिरगांव बिचार खुबशे लोक येता आनी खूब लोकांक हांगा कार पार्किंग करपाची पडटा आनी तुमी पळयता आसतना हांगातलेच न्हू आख्खे गोंयभरांतले लोक येता आनी फाल्यां कितें जातलें फाल्यां समज रस्त्यार बी पार्क केली जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम जातले कित्याक तेंचे हेज पर जो प्लॅन तेंचे दाखयतात तितून थोडेच पार्किंग स्पेस आसा आनी ती पार्किंग स्पेस लोकांक तितली पावची ना हो लोकांचो हें आसा कित्याक मागीर शिरदोनचे जितले लोक आसा हांगा मदीं पार्किंग केलें जाल्यार तो प्रॉब्लेम जातलो फाल्यां मागीर आमकां ट्रॅफिकाक आपोवचें पडटलें पंचायतीक कळोवचें पडटा. सो ताका लागून तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आसा की दोनूय सायडीच्यान जे हे सायडीच्यानूय ओपनिंग आनी दुसरे सायडी फ्रंट सायडीनूय ओपनिंग दवरपाची जे करून लोकांक सफिशियंटली हांगा येवन सुशेगाद हांगा एन्जॉय करपाक मेळटा. पंचायतीकूय सांगलां की हेंचेर जो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसलो आनी तेन्ना जें काम केलां तेजेर कंप्लेन रजिस्टर करपाचें म्हणून. मुळाव्या प्लॅनात खंय कंपाऊंड वॉल दाखयल्लेच नात तरीकय बांदल्यात. ताजेर आमदारानय बोट दवरत आक्षेप घेतला. मुखेल गजाल म्हळ्यार प्लॅन पंचायतीक दाखयला म्हण अधिकारी सांगतात पूण थळाव्या आमदाराक आनी लोकांक काळकात दवरून काम चल्लां खंय. आयकात विरेश बोरकाराक.
पळय प्लॅनान ब्युटिफिकेशन एक टॉयलेट आसा फुडल्यान हें आसा एक्झिस्टींग रिटेनिंग वॉल म्हणून दाखयल्ली आसा हांगा पेवर्स घालपाचें अशें दाखयल्लें आसा मदीं केबल्स म्हणून स्टॉल्स घालपाचे अशें दाखयल्लें आसा आनी पार्किंग एरिया दोनूय सायडीन पार्किंग एरिया दाखयल्ले आसा बट हांगा कंपाऊंड वॉल हो कॉन्सेप्ट म्हणटा तो नात आनी कंपाऊंड वॉलाचें कांय मेन्शन करूं ना हांवें तेंच आतां इंजिनियरांक सांगलें की आयज अशें दाखोवंक सोदता की आमकां कांय खबर ना सो हें आसपाक शकना कित्याक जेन्ना कंपाऊंड वॉल पळयता तुमकांय खबर आसतलें कंपाऊंड वॉल म्हणून म्हणटा तर स्ट्रिक्टली तेजेर बरोवपाक जाय कंपाऊंड वॉल तेजी हायट कितली आसा तेजी वीथ कितली आसा हें बरोवपाक जाय म्हाका हांगा कांय तशें कांयच दिसूंक ना वीथ कितली आसा हायट कितली आसा हें कांय मेन्शन केल्लें ना तेजो डिजायन कसो कंपाऊंड वॉल आसतलो तेजो डिजायन कांय मेन्शन केला तेंच्यांनी स्टॉल्स म्हणून घातलेले आसा आतां ते प्लॅन तेंच्यांनी केला टुरिजमान केला स्टॉल्स फुडल्यान यूज करपाक म्हणून आनी जेन्ना तो प्लॅन डिजायन कसो केला म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हाका पासून सांगूंक ना की हो टुरिजमाचो प्लॅन आसा आनी असो येता जेन्ना काम स्टार्ट जालें पंचायतीक आमी कळयलां म्हणलें पंचायतीक ऑलरेडी आमी प्रोविजनल एनओसीज जावं कितें आसा ते पंचायती कडल्यान आमी घेतलेले आसा म्हणून जालें आनी म्हाका एज पर जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तांकां खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी कळूंक जाय आसलें की असो प्लॅन आसा आनी हो प्लॅन डिजायन प्लॅन आसा आनी ह्या प्लॅना प्रमाणे आमी फुडें घालता आनी हे लोकांकूय सांगपाक जाय की अशें अशें आसा आनी हो प्लॅना प्रमाणे आमी करूंक सोदता फाल्यां लोकांक समज दिसता की बाबा थंय केवस आसपाक जाय थंय पार्किंग आसपाक जाय थंय टॉयलेट आसपाक जाय वॉट एवर फेसिलिटी कितें आसता सिटींग फेसिलिटी आसा सो ही सगळी फेसिलिटी लोकांक घेवन येवपाक जाय जेन्ना आमी आपयले म्हणजे जेन्ना ही वॉल स्टार्ट करपाक लागले आनी आदले दीस फेस्ताक नेक्स्ट डे आमी आपयले तांकां आनी आपोवन हांगा हाडले टुरिजमान तेन्ना तेंच्यांनी आमकां तो प्लॅन दाखयलो आनी तेन्नाच्यान तो इशू स्टार्ट जालो गोवा 365 खातीर विन्सर रोझारियो आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात पावसा आदली कामां तिश्तत पडल्यात. एक दोनदा पडलेल्या पावसान पराक्रम दाखयलो. खोपी वाटव हुबयले. लायटी वायरींचेर झाडां पडून लोक काळखात उरले. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान ताकतिकेन पावलां उबारल्यात. पावसा आदल्या कामां खातीर महानगरपालिका पालिका आणि पंचायतींक फंड दिला. मुख्यमंत्र्यानच तशी मिडियाक माहिती दिली. बेमोसम पावसान आपलो प्रताप दाखयला. जायते कडेन पालिका आनी पंचायतींनी पावसा आदली कामां केल्लीच नात. एकाच पावसान लोक जीण झोडपून काडली. कांय कडेन झाडां कोसळ्ळी. कांय कडेन लायटी खांब्यांच्यो वायरी तुटल्यो. लोक काळखात उरलो. मुख्यमंत्र्यान पावसा आदल्या कामां खातीर बेगोबेग महानगरपालिका पालिका आनी पंचायतीक फंड दिला. धोकादायक झाडां ताबडतोब कापून उडोवपाचे अधिकार पंचायतीकय दिल्या. स्पेशली एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द मान्सून प्रिपेरेशन्स आमी एमर्जन्सी फंड्स जे आसा पळय न्ही मान्सून प्रिपेर्डनेस म्हणून तेंच्या कडेन दिता. CCP कडेन 1 लाख रुपया, बी म्युनिसिपालिटी हांच्या कडेन 50,000 रुपया आनी पंचायतीं कडेन 25,000 रुपया. हो प्रिपेर्डनेसा खातीर इवन दो डिजास्टर मॅनेजमेंटान तांकां आमी सेपरेटली परत फंड दिता. आतां आसलेली रस्त्यार ही झाडां पडोंक पावल्या आसतली आमच्या फायर सर्विसीसची आमी क्रेन दिता. ती क्रेन घेवन सगळे सरपंच पंच आसा पळय न्ही आनी आमदार हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवची. रस्त्यार किंवा खंयच्याय घराचेर जर झाड पडपाचें रिस्की आसा जाल्यार आमचो कलेक्टर डायरेक्टली ऑर्डर दिता. कारण पडल्या उपरांत मागीर पश्चाताप करण्यात काय अर्थ नासता. म्हणून तें झाड कट करपा खातीर आमी पयशेय बी आमचो कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, म्युनिसिपालिटी कडेन आनी पंचायती कडेन म्हणजे आमी जशें म्हटलें 50,000 75,000 सेपरेट फंड डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसता जेणे करून ते पयलींच झाड मारचें किंवा रस्त्यार आसलेली झाडां मारची. लायटीर खंयची पडटा आसत जाल्यार ती झाडां मारची. हेज्या खातीरय बी आमी ही सगळी तयारी करता. ओके. आमच्या कडेन डिजास्टर अलर्ट वाया कॅप इंटिग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ही आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर आमच्या कडेन आसा जेणे करून आमी मॅसेज पास ऑन ही सगळ्या जवळपास 11 सेंटर्स डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्यो बिल्डिंग्स आमी 11 जाग्यार वेगवेगळे कडेन तयार केल्ल्यो आसा. एनी टायम आमकां जर इवॅक्युएट करून कोणाक दवरपाचें जाल्यार तितके प्रिपेर्डनेस हे सदोदीत आमच्या कडेन आसता. ताज्या खातीर ती सगळी प्रिपेर्डनेस हे आमी दवरता. वेल ड्युरींग द रेड अलर्ट म्हण किंवा बाकीचे कोणाकूय आमकां शिफ्ट करचे पडले आसत जाल्यार तितकें हें करता. मॉक एक्सरसायजीस, ट्रेनींग प्रोग्राम, डिजास्टर प्रिपेर्डनेस आनी कॅपेसिटी बिल्डींग हे कंटिन्युअसली म्हणजे वर्सभर वेगवेगळे असतात. बट पावसान आमी मॉक एक्सरसायजूय घेता आनी ट्रेनींग प्रिपेर्डनेस विथ द हेल्प ऑफ जिपार्ड आमी वेगळी ट्रेनींग दिवपाक जाय पळय न्ही ती मिटींग जी आसा ही वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी हाजी घेयत आसता. ओके. एन्युअली जॉयंट HADR एक्सरसायज मिटींग आनी फॉर डिजास्टर रिलीफ कॉन्फरन्सीस ही वेगवेगळ्या फावटी अटेंड करता आनी आमचे वेगवेगळे ऑफिसर्स
ह्यो मिटिंग्स ज्यो आहा पळय न्ही डिजास्टर मॅनेजमेंट कसो ट्रीट करप हाजे अटेंडूय करून गेले. आमी टायम टू टायम हांगासर आशिल्ले नेवी, रेल्वेज आनी कोस्टल फोर्सीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हांगासर आसा ते आयच्या मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्ले. तांच्याय कडल्यान टायम टू टायम जी आमकां मदत घेवपाक जाय ती टायम टू टायम मदत ही आमी तांच्या सगळ्यां कडल्यान घेता. ओके, आमी एअरपोर्ट आनी हाजेर सुद्दां म्हणजे फायर आनी बाकीच्या एमर्जन्सीची मॉक ड्रील जी घेवपाक जाय आसली पळय न्हू ती मॉक ड्रील ही दोनूय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आनी हाजेर दोनूय घेतल्या. दीस टायम द ONGC ही बी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हेल्प करता. ONGC इज एन इन्स्टिट्यूट वीच इज स्पेशली एस्टाब्लिश्ड for the disaster management. They are giving the training for the whole country, even though the international clients त्यांच्याकडे येऊन ट्रेनिंग घेऊन वता. For we are in touch with them also, so they are also giving the training, advanced training in the institute at the Betul. हे आमकां वेगवेगळ्या हॅजार्डस किंवा कंडिशन्स कशी ट्रीट करची म्हणजे ह्याच्या खातीरूय बी तांच्या कडल्यान ONGC कडे बी वी हॅव डन द टाय अप सो दॅट आमचे फायर आसतले, पुलीस आसतले, हे सगळे टायम टू टायम त्यांच्या कडल्यान ट्रेनिंग घेवन येता. आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी हांच्या वेगवेगळ्या फावटी वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हे सगळे आमी सगळे जाण ट्रेन करता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी. कितलीशीच वर्सां जालीं कुचेली वाठारात सैमीक झर व्हांवता, लोकांची तान भागयता, पूण झरीत कोयरान रीक केल्या. लोकांनी अर्थातच झरी विशीं हुस्को उक्तायला. गोवा 365 दाखोवन दिले उपरांत झर नितळ करपाचो वावर सुरू जाला. परत झर खळखळपाक लागल्या, लोकय धादोशी जाल्यात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कांय दिसा पयलीं आमी कुचेलच्या झरीची बातमी केल्ली की ही जी झर आसा ही कोणीच मेंटेन केल्ली ना. ह्या झरीन आमकां कोयर दिश्टी पडटा आनी ही झर बेगीनच्या बेगीन क्लीन केल्ली जाय. गोवा 365 ही बातमी केल्या उपरांत ह्या झरीचे डिसल्टिंगाचें काम चालू आसा. खूब वर्सां पयलीं लोक हांगा न्हांवपाक येताले, लोक हांगा कपडे धुवपाक येता आनी ही जी झर आसा ही कोणीच मेंटेन केल्ली नाशिल्ली. पूण आमच्या चॅनलाक ही बातमी केल्या उपरांत ह्या झरीचे डिसल्टिंगाचें काम चालू जाल्लें आसा आनी सुदैवान पुराय आमी अशेंय मागतात की ही जी झर आसा ही बेगीनच्या बेगीन क्लीन जातली आनी अशीच ही मेंटेन उरतली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. रेड बुल तळावली पंगडान दवर्लीच्या सेंट क्रॉस बॉयजाक टाय ब्रेकरा वरवीं 4-3 अशा गोल फरकान हारायलो. तळावली खेळामळार ही फुटबॉल सर्त जाली. पळयात काय खीण. तावलेचे सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार जाल्ले नावेली इंटरवर्ल्ड अपरायझिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीत रेड बुल ताळावली जैतिवंत जालो.
सुरवेक दोनूय पंगड गोल नसताना बरोबरीचेर आशिल्ले. उपरांतच्या टाय ब्रेकरात रेड बुल ताळावली चड बरे शूटर सिद्ध जाले. जैतिवंतांक आनी उपजैतिवंतांक 20,000 आनी 15,000 प्लस ट्रॉफी दिली. सगळ्यांक देव बरी सांज जावं येता आनी पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां भोव पवित्र त्रित्वेची उनुनीत परब हांव दिता. करंट आमचे मदें महान केलगोडी हांगासर आसात हे माचेर आनी म्हाका म्हजो एक फेवरेट कोच आसा समिकी, जाचे अंडर हांवें युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटीक हांव रेप्रेझेंट जाल्लो तेन्ना तो कोच आसलो म्हजो. ताचे बरोबर हांगासर आसूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. तुमकां बाबा भयणो सगळ्यांक पळोवन म्हजी खुशालकाय. आयज ह्या आमच्या बाबांनी अपरायझिंग बॉयज ऑफ तेलावली हांणी हो इंटरबोर्ड नावेली इंटरबोर्ड अपरायझिंग ट्रॉफी फुटबॉल टुर्नामेंट 2024 हो घडून हाडलो आनी हाचो दर्जो तांणी खूब वाडयला. जरूय इंटरबोर्ड पूण दिसता की ह्या ऑर्गनायझेशनाचे प्रमाणे पळोवंक इंटरविलेज कशी. तांकां आमची शाबासकी. हांगासर आयज फायनल जाता पूण हाचे पयलीं जायते टिम्स आमचे डिफरंट नावेलींतल्या बोर्डांतले टिम्स हांगासर खेळून गेल्यात. तांकां सगळ्यांक आमची परबी. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. फुडल्या 5 दिसांनी केरळात पावसाळो सुरू जावपाची परिस्थिती अनुकूल आसा. परिणाम सप्तका उपरांत गोंयांत पावस हजेरी लायतलो. हो हंगाम जुनाची सुरवेक सुरू जावपाक जाय आनी सप्टेंबराच्या शेवटाक सोंपचे आदीं जुलय आनी ऑगस्ट मेरेन चलपाक जाय. IMDचे म्हणणे. रेमाल चक्रीवादळ बंगालच्या खाडीचेर आसा. ते गोंयच्या हवामानाचेर परिणाम करतले. ह्या सप्तकाचो चडसो तेंप मळबात कुपां धाडटली. मंगळारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 आनी 29 डिग्री सेल्सियस उरतले असो अदमास. फुडल्या कांय दिसांनी कांय वाठारांत पावस शिरशिरतलो. नागरिकांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. 2 जून मेरेन पावसाची शक्यताय. मंगळारचे तापमान 34 आनी 29 डिग्री सेल्सियस. मंगळारा सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. प्रवाशांनी सादूर रावपाचो IMDचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.